ह्या सुमानान आमी खबर केल्या सारकी पसंती वयर आनी ती चड म्हत्वाची की आमी सजमतात वजन आमच्या पसंतीचें आनी वजन आमच्या निर्णयाचें. दुसऱ्या सोमरितीन 30:19 बायबल म्हणटा जिवीत व मरण तुमचे मुखार घालता. हे दोनूय विशय बरेच म्हत्वाचे आसात. म्हाका दिसना तो स्वास घेवप आनी ना घेवप हे बाबतीन उलयता म्हूण. म्हाका दिसता तो उलयता सारक्या जिविता विशीं विरुद्ध चलोन स्वास घेवंक. पूण आसोंक एक जिवीत आसोन सगळ्या तरेचें मरण आनी दोलदीर. हांव तुमच्या मुखार जिवीत आनी मरण घालता, तुमी विचात. वाव, म्हाका दिसता हाचे भितर पुरी सजमोनी आसा. आनी उपरांत तो म्हणटा जिवीत विचून काड. तुका आनी तुजे सोंसणीक जियोंक. तुजा न्हय अजाप दिसता आमी निर्णय घेतात ते. आनी म्हाका दिसना आमकां खबर लेकून ना आमी कितले घेतात ते. पूण हाचे पासत अभ्यास करून फाटल्या थोड्या दिसांनी हांव आनीक मातशी जागृत जाल्या. आनी देखून गरज आमी घेवंक आनीक जबाबदारी रागाक, निरासपणाक, उत्सांबोलायक, शांती ना जावन जे आमच्या जिवितान जायते फावटी आसा. कित्याक खरेपणी तुज्यान त्या विशीं कितें पूण करूं येता. हें तुवें पयलें सजमूंक जाय. तुज्यान त्या विशीं कितें पूण करूं येता. सगळीं म्हणटात म्हज्यान त्या विशीं कितें पूण करूं येता. आनी ते फकत पसंती करून. आतां आयज सकाळीं मी थोडे भोवग्रांत पळोवया आनी म्हाका दिसता अशें करूंक आमकां बरें म्हूण. जानवाय आमचे भितर आसा. बायबल म्हणटा 1 कोरिंथकारांक की जेजू कडल्यान आमकां मेवता जानवाय देवाची. तर तुका जानवाय आसा ती तुज्या भितर आसा. एक वस्त जी हांव चिंता आमी करूंक जाय, आमी आनीक मातशें भितर भोवंक जाय. आनी परत थंय तें अगले तरेचे आत्मीक उतराचो अर्थ वय भितरलें जिवीत आनी कोणूच नकळो तें कितें तें. खोलायेन जिवप म्हणजे फकत तूं वेल घेताय वचोन तूं चिंताय ताचेर मुखार तुका कितें जाय आनी तुका कितें दिसता. आनी तूं आतांच आनीक मातसो खोलायेन पावला पळोवंक तुका भितर कशें दिसता तें. कित्याक थंयसर जानवाय आसा. जानवाय आनी शांती बरोबरूच वावुरता. ते जोवले कशें. जेन्ना तूं जानवें लयता तेन्ना तुका शांती मेवता. जर तुका शांती ना जाल्यार घडयेक ताची मुन्नी तुका जानवायेन चलोनाय. तूं बरी वसंती करिनाय. सो खंयचोच दादलो क्रिस्तान आसा बायबल म्हणटा तो खरोच मेकलो. आमकां तें मेकलेपण आवडटा. पूण आमी हेंवूय सजमोंक जाय की मेकलेपणा सांगाता जबाबदारी येता म्हूण. दुसऱ्या उतरांनी मेकलेपण फुकट मेलो ना. जेजू तें आमकां फुकट दिता. पूण आसन मेकलेपण आमची पसंती विचूंक आनी खरेपणी विचूंक जिवीत व मरण. आनी देवतांतल्यान मोदलें खंयच्याच एकाक आमचे दुबाव घालिनासतना रावोंक खरेंच अजापाचें. पूण दर एक पसंती जी आमी करतात आमच्या जिवितान कितें पूण उत्पन्न कोत्तात. बायबल ताका म्हणटा वोंपप आनी लुवप. पिसो जायनाका म्हणटा. एक मनीस फकत लुंवतलो जे ताणें वोंपलां. देखून हांव जानवाय वोंपल्यार म्हाका लुवोंक मेवतले सगल्यो भासण्यो जानवाच्यो. आनी हांवें मुरपण वोंपल्यार जाल्यार हांव लुंवतलो सगल्यो मुरपणाचें इनाम. एक ल्हानशी लोकगिती घेवया. कितलीं जाणां जानत हांवें तुमकां म्हटल्यार सगलो दीस बसोन स्वताचे चुचुरे करूंक जानवायेचें वो मुरपण खंयचें जावपाचें. तुमकां सगळ्यांक गमतलें की तूं खरेंच हुशार म्हूण. जर कोणें तुजो अपमान केला आनी तुका पसंती आसा वेगी ताका बोगसूंक आनी दिसभर तांतलो मेकलो जावंक वो खंयसरी बसोन भितरल्यान राग आनी क्रोधान भरोन बोगसूंक जानवायचें वो मूर्खपण जायत. पळयलां, तुमी खरीच हुशार. जर कोण कितें कोत्ता आनी तुज्यान दुबाव येता वो बरें आसा तें मानूं येता. जानवायचें वो मूर्खपण जायत दुबावूंक वो बरें तें सोत मानूंक. पळयात ही जी वस्त 40 वर्सां लागली म्हाका सजमूंक बरें घडयेक. म्हाका ताची सजमोनी 30 वर्सांनी मेवली. ही सगल्यो वस्तू ज्यो देव म्हाका सांगता ज्यो आमी सजमतात चड आगोड म्हूण बोगसोने दिवंक चड आगोड.
बरें आसा सोत मानूंक चडूच आगोड. स्वताचे सुचुरे करिना जावंक चडूच आगोड जेन्ना जिवितान म्हाका तार केला. खरेंच ह्यो वस्तू आगोड न्हय. जी वस्त आगोड ती त्या वस्तू सेवे बागूंक, कारण ती इतलींच करतात दोलदीर हाडटात. ती सगळीं दोलदिराचें जेवण. तर जर तुका खरेंच खोशी जावंक जाय जें हांव सुचयतां, आनी तुका खरेंच शांती जाय जी हांव सुचयतां, जाल्यार सगळ्याकीन बरी वस्त करूंक ती आनीक मातशें खोलायेन वचोंक तुका जाय त्या परस. नियाल कोर आनी पळय आनी कोर तूं चिंताय सारकें तें. आतां म्हाका तुमकां सांगूंक जाय, म्हाका तुका उगडास दवरूंक जाय. दर पावटी तूं सारकें तें कोत्ताय, जर तूं वायटशें दिसता तूं वाडटाय. दर पावटी तूं सारकें तें कोत्तोस, जोरी तें वायटशें दिसता तूं वाडटाय. आतां जर तूं त्या बागांत वाडटाय तर तुज्यान सोंपेपणी कितें सारकें तें करूं येता, कित्याक ती खरीच बरी वस्त. पूण तूं त्या बागांत ओत्मीकतायेन वाडोंक ना. तरूय आनीक एक बाग आसतलो जो देव तुका दाखोवंक खोशी आसतलो, जातून तुज्यान वाडूं येता. हाची सोजमोनी सारकी पसंती करूंक आनी तें सोंपें न्हय. एक व्हड नमुनो आसा ल्यूक 5 आनी हांव थंय वचोंक सोदिना, पूण ल्यूक 5 चॅप्टर पयले 7 वर्स. शीस राती भायर मासली मारताले, एकूय मासली ना. दुसरे सकाळी ते तोडीक आयले, रात्रीभर काम करून एकूय निश्तें ना. ते आपल्यो रांपणी धुंटाले वयर काडून. तेन्ना तो एक व्हड वावर आसलो, बिजलीचें माकणें नासलें. ती मासली मेवना जावन निराशी जाले, सगळी रात जागरणान थकलेले. ताणें सगळ्यो वस्तू कुशीन दवरलेल्यो. आनी जेजू वोड्यांत येता आनी तांकां म्हणटा, खोल उदकान भायर वचात आनी आनीक मासली दवरात. आतां तो तांकां खरेपणी सांगतलो, तांकां कांय मेलो ना जावं कारण तुमी उटोल उदकान मासली धोत्ताले. उतोल उदक म्हणजे उतोल जियोप क्रिस्तांवांक, म्हणजे जियोंक त्या स्वार्थी संवसारांत आसून म्हाका जाय हांव चिंता म्हाका दिसता, म्हाका जाय हांव चिंता म्हाका दिसता, जे परी हांव म्हजी कूड खोशी दवरतलो तेन्ना हांव खोशी. पूण जेन्ना ताणें तांकां सगळें खोल उदकान वच म्हूण, म्हाका आवडटा जे पेद्रू म्हणलें, गुरुजी आमी रातभर वावुरल्यान थकल्या, पूण तुज्या उतरार पात येवन आमी भायर वचोन परत रापणी घालतले. तो एक व्हड निरोप. म्हज्या 4 भागाची सिरीज करूं येता. कित्याक तो म्हणटालो, पोले म्हाका दिसना तूं कितें सांगताय ती बरी येवजण म्हूण सगळी रात आमी रापून घातली आनी आमी थकल्या. म्हाका नाका, म्हाका तें करूशें दिसना, पूण तुवें म्हटलां म्हूण हांव कोत्तां. म्हाका तुका सांगो दी, तुजें स्वताचें हांव कोत्तलों. तें एक चड मजबूत वस्त जी तुज्यान उजार करूं येता. जेन्ना डाविडान म्हटलें, वो तो दीस सर्वेस्परान रचला, आनंदान खुशाल बरी जावया, म्हाका दिसना तो उठोन त्या दिसा खुशी जाल्लो म्हूण. सोत म्हटल्यार म्हाका दिसता घडयेक तो दीस ताका वाज हाडटा तसलो दीस आसलो. आनी ताणें म्हटलें, हांव एक निर्णय घेतलो. चडश्यो वस्तू ज्यो आमी राग हाडटात त्यो व्हडश्यो न्हय. तूं ताचो फुडो करता, तूं तुज्या कामाक वागता. जिवीत एकदम सारकें न्हय. ती सदांच सारकें तें करिनात, तर तांकां सोडून दी. आमेन. कुशीक आसा ताका सांग तें सोडून दी. तुमी तें म्हटलेल्या फाराक म्हटलां. आयज सकाळीं म्हजे सवे सुस्ती जाय नाकात. थोडी तुमी त्या मनशांक वळखता तें सोडून दी. उरलेल्यान पासून करूंकूय ना. जर तुज्यान हांव सांगता तें करूंक जायना, तूं देव म्हणटा तें कसो करतलोय? आमचें जिवीत कितलें मुडास जावपाचें आमी सारकी पसंती केल्ली तर. आनी हें पळय, जेन्ना पेद्रू आनी शीस खोल उदकान भायर गेले, बायबल सांगता तांणी इतली सोगत मसली दवरली की ताणें आपोवचें पडलें तांच्या वांगड्या दुसऱ्या व्हड्यांतल्यान येवंक, आनी ताणें सगळी व्हडी भरली. आनी तरूय कितलींच आनीकूय उरलेली. बरें 20 वर्सां पाटी म्हाका हो निरोप लूक 5 मेळलो की जर म्हाका जाय ताचे परस मुखार हांव गेल्यार म्हाका दिसता हांव चिंतां आनी हांव खोलायेन जियेतां. जानवायेन चलोन करून पसंती ज्यो घडयेक बऱ्यो दिसना जायत, पूण हांव जाणो त्यो बऱ्यो म्हूण. हांव जाणो त्यो जानवायचो म्हूण, तर म्हजें व्हडें बदतलें, म्हजें जिवीत बरोन वतलें, तुमकां सगल्यांक दिवंक जियेतात आनी आदार मागतात. आनी हेंच तुजें सवें घडो येता.
तुज्यान तुज्या कुटुंबाक दिवच्याक बरोन वोटो सोर आसूं येता? तूं कसो तुज्या भुरग्यांक फुडें जियेताय ते तुज्या जिविताचेर जायतो परिणाम पडटलो. फकत आयतार दिसाका इगोजे वेल्यारूच पुरो ना, गरज तुवें तांच्या मुखार जिवीत जियोंक. दुसरी तुज्या भुरग्यांक वयर काडटली म्हूण चिंती नाका. तुजो विस्वास तांणी आपणावंक शिकोय नाका, पूण तांचो खूद विस्वास उत्पन्न करूंक. आतां जानवाय आमकां कोत्ताचे उपरांत ती खोशी जातोली केलें म्हूण आतां बरें दिसता तें आमी करिना. ते वेगळी परिणाम मेवता तसले गरजे भायर करिना. जानवाय आतां करता जी ती उपरांत खोशी जातली केल्लें म्हूण. ते परी तूं निराशी जावन तुजें जिवीत सारूंक पावना. तसलो मनीस जाय नाका जो 70 आनी 5 वयशीं वर्सां जातोच उपरांत 2 दीस जिविताचो सारता अपेक्षा दवरून तुज्या कडेन आसोन जाय आसलें तें आनी तुजें थंय आसलें तर आनी तुजें थंय आसोंक नासलें. सारकी पसंती आतां कर. आमेन. आतां पळया थोडे ग्रांथ मुन्यांनी पळया. मुन्यो 2:1-6. म्हज्या पुता, म्हजी उतरां काळजांत घेशी जाल्यार म्हज्या आज्ञाचो तुजे कडेन थेवो दवरूंक दवरशी जाल्यार तुजे कान जानवायक उकडशी आनी तुजे काली स्वताक लायशी जाल्यार वय सारकी सोजमोनी घेवंक. प्रार्थून करशी आनी गुन्यांव मागून उलो मारशी जाल्यार मागून हें उतर चडूच घोत. ताची मुन्नी कांतावंक पातल्यान वचोंक आनी पातल्यान वचोंक सगळें तुज्या बोलान. रुपें जाल्यार पोरी तूं हें सोडटाय आनी लिपलोलो थेवो जाल्या पोरी जोतनायेन ताचे सोदीक लागताय जाल्यार उपरांत सगळीं मुनात उपरांत तुवें जानवाय प्राप्त करतोस. तेन्ना तुका कळटलें पवित्र आनी मानपी भिरांत दोनी देवाची आनी देवाची जानवाय तूं प्राप्त करतलोय. तूं जानय आज सत मानता आमी देवा सांगाता इश्ट जावंक जाय म्हूण, पूण हांव तुमचे लागीं सत उलयता. म्हाका दिसता आयज काल लोकांची चिंतना देवा विशीं दिलोल्यांत आनी म्हज्यान तुका सांगूं येता की तो म्हूण सर्वेस्पर देव पवित्र आनी सारके तरेन मान दिवपाचो न्हय देवाचे भिरांतीन, पूण म्हाका दिसता ताची आज्ञा पालिना तर आमकां भिरांत आसतली. आनी म्हाका दिसना चडसो लोक असो आसा म्हूण. आमकां आवडटा अभ्यास करूंक देवाच्या मोगाची आनी काकुतीची आनी ताच्या भोगसवणेची, पूण देवाची निती विशीं कितें आमकां ती बाजू विसरोंक नाका. म्हाका दिसता जेन्ना आमकां कळटा की आमी देवाक निराशी केला म्हूण ल्यान कडकडूंक जाय, ताका भिवंक फावना. आमी दर एका चुकी करतोच तो आमकां तकलेर घूट घालतलो म्हूण न्हय वो इफेनान वेचिनात म्हूण, पूण गरज आमी ताचो मोग करूंक आनी ताका मान दिवंक आनी ताका पवित्रपण दवरूंक पुरो फकत आमकां ताका सांगता तें करून मोगान. कडेक हांव पातका वयर आनी कितेंशें प्रवचन कोत्तेली. ताका बरो येवकार मेळलो जर हांवें मिलाग्री म्हणपाची सगळीच बोब आनी क्यूचो मारपाची. बरें आसा, ग्रांथ बरो वाचुया उपकार करून. कित्याक सर्वेस्पर जानवाय दिता ताच्या तोंडांतले व्हांवतात विद्या आनी गिन्यान. देखून जानवाय सोड, ताका उलो मार 2 दिसां तुज्या जिविताच्या. सुरू कर तुजो दीस देवा लागीं मागोन. हांव जाणो जानवाय म्हजे भितर आसा म्हूण दोनया. ती म्हाका आतां ती पाप करूंक तिचे पाटल्यान वचोन आनी वेल काडूंक तिचेर पाट दिवन रावंक. कित्याक म्हाका मूत वस्तू करूंक नाकात आनी उपरांत घेवंक परिणाम म्हज्या मूर्खपणाचो. मुन्यो 4:8. ताची आपुरबाय कर आनी तें तुका महान कोत्तलें. ताका आपणा आनी तें तुजी व्हडविकायक जातोलें. तुका व्हडविकाय कशी मेवता जानवाय उजार करून. तुमकां कांय जाणांक तुमचे नोकरेन केन्नाच व्हडप मेवचें ना, कित्याक तूं नोकरेन मूर्खपण कोत्ताय. तूं दीसभर इंटरनेटाचेर खेवताय, बॉस भितर सोदतोस तूं काम केल्या भाशेन कोत्ताय. तूं कामाच्या वेळार सगळे स्वताचे कॉल कोत्ताय जे तुजे जेवणाच्या वेळार करपाचें वो पयलें वो काम जातोच आतां आकांतान पडटोच दुसरी घोट सगळे ऑफिसांतले वस्तू घरा वताय. तर तूं एक चोर जाताय आनी मागीर चिंताय कित्याक आशिर्वाद ना तो. कामाक वेळार येनाय वेगी वेताय. चलात हांव जाणो
तुमचे मदें कोणूच ना. म्हणजे म्हज्यान सांगो येता कोणूच न्हय, पूण घोडयेक एक गरीब आत्मो जो टीव्हीर पळयता तो. आमी प्रमाणीकपणान चलोंक जाय आनी कोण पळय ना तेन्ना सारकें तें करूंक जाय. लोक जो सारकें तें कोत्ता कोणूच पळय ना तेन्ना शेकी त्या मुद्द्यार पावतात जूंय ते जियेतात सगळे पळयतात त्या देवल्या खाला. वाड सगळ्याकूच वाड जाय आनी बायबल म्हणटा सारकी वाड देवा थंय येता. देवा थंय. आनी म्हाका जाय लोकांक वाड मेवली जर सगळ्या वाटांनी. पूण जर तुका वाड जाय तुवें जानवायन वागोंक गरज आनी तूं तयार जावंक जाय एक थवो घेवंक. हालींच कोणें पूण म्हाका म्हटलें आनी तें म्हाका आवडलें. हांवें स्वता कितलें किमतीचें कोत्तलें की हांव नासतना तुज्यान जेवंक जावचें ना. हांवें चिंतलें वय म्हाका तो सिउर्बा आवडटा. हांव इतली किंमतीची जातलें की हांव नासतना तुज्यान जेवंक जावचें ना. त्या मनशा परी जाय नाका जो कामाक वेता आनी जाता तितलो इनोक वावुरता. ओगलो वावरून तयार आसा तसलो मनीस जा. आनी जर तूं नोकरी सोडपाचो आसा निमानो म्हयनो तो थंय आसतना सुस्ती जायना कित्याक तूं जाणय तूं वेताय म्हूण. निमणो वेल पासून बरी चाकरी कर. तूं सोदी पर्यान कित्याक जसो तूं वेताय तसोच तूं भितर सोदताय. हे सगळें तुजें उर्बेन आसा जे तुज्या जिवितान भितर सोदता. तूं जाणा आमी बायबलीन लोकांक पळयतात आनी तूं जाणा डावीड एक मनीस जो राजा जावंक पावलो. जे पर्यान डावीड जानवायेन चलो ताका येस मेवलो आनी आशिर्वाद मेवलो आनी दोर पावटी तो मूर्खपणी वागलो. ताका झूज आसलें निराशपण. बायबल फकत बोगोर आनी बोगोर म्हणटा की डावीड जानवायेन वागतालो. तो जानवायेन वागतलो आनी ताका येस मेवलो आनी तो जानवायेन वागतलो आनी ताका येस मेवलो आनी तो जानवायेन वागतलो आनी ताका येस मेवलो. हें तुज्यान आयज सकाळीं म्हणूं येता जर हांव जानवायेन वागत म्हाका येस मेवता. तर बायबलीन जिन्सावार ग्रांथ आसात अदीक करूंक मुन्यांनी ज्यो जानवायेचेर उलयतात आनी जानवेचो फायदो. आतां आयज सकाळीं म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक जाय कांय खेरीत वस्तू वयर जानवाये विशीं. मूर्खपण म्हणजे गिन्यान नासलोलो. खरें चिंता जर तुका सोद जाणो जावंक जाय म्हाका दिसता एक कारण आमची मिनिस्ट्री इतली वर्सां तोगल्या आनी आमकां येस आनंदाचो मेवला तो देव आनी हांव उंच शिकप केल्लें न्हय पूण आमकां सामान्य गिन्यान आसा. आनी तूं जाणा जेन्ना तुका सामान्य गिन्यान आसतोच तुका लोकां फुडें उबो रावन कितेंय म्हणचो ना कांय वस्तू करचो ना. म्हणजे तें करूंक आमकां फावो तितलें सामान्य गिन्यान आसा. जाणो जावंक जर तुका जाय लोकांक तुका काम करूंक तुवें तांकां बरे तरेन त्रातार करूंक जाय. सामान्य गिन्यान तुका आदार दिता. म्हाका अजाप दिसता कांय मूर्खपणान जी लोक कोत्ता. जानवाय म्हणजे सामान्य गिन्यान. तुका इस सांगूंक जाय लोकांक सारकें त्रातार कर. तुजे असले लोक तुजे आसलोलो जाय सगळ्या वेळ तांचेर ताबो दवरूंक चिंती नाका. थोडे गरजेचे मार्गदर्शन आसात जे तूं जाणय वायट न्हय. तुजें जिवीत गोरवान सारून एक मूर्खपण. दुसऱ्यांचे चिंती नासतना तुज्या वासनाचेर ताबो ना. जावं बेबदो आनी सुस्ती आनी मूर्ख. बरें आमी पळयतात की जानवाय आमच्यो पसंती कोत्तात तांतून दिसता म्हूण. गजाल करुया सुमार 5 भागांची. 5 भाग जंय आमकां जानवाय उजार करूंक गरज कारण जानवायच्यो पसंती आमच्या जिवितान शक्ती उत्पन्न करता. पयलो भाग जाचे विशीं हांव तुमचे लागीं उलोवंक जाय ते कारबार चलोवपान जानवाय उजार करूंक. तुमी जाणत सगळ्याकूच इतलोच वेल आसा. तर एका मनशाक ह्या जगान दिसाक 24 वरां मेवतात. तर कित्याक थोडो लोक अदीक प्राप्त करता आनी थोडो लोक कांयच प्राप्त करिना. कित्याक जायत थोडो लोक शांत आसतात आनी दिसतात तांणी खुबशें काम केलें पूण तांकां प्रवास आनंद दिसता. आनी हे लोक फकत निराशी आबालार आनी आपले केस तरून भायर काडून तयार आसात आनी इतलोच दुडू खर्च करता नेरवांच्या वखदांचेर. हे सगळे पसंतीचेर आसा. उनो वेलाचो उपयोग नेरवाचे भायर हाडटा आनी शक्ती कोबार कोत्ता. आमकां एक शक्तीचे पायप आसल्या परी जे देवाक जोडलेले आसा पूण आमी मूर्खपण करतोच ते पायपान बुराक तोपलेल्या परी जाता.
आनी शांती भायर व्हांवून वेता. तुवें शिमेर जियोंक जाय. शिमेर म्हणजे तुका थोडोच वेळ आसा सोदून मोडे स्वास घेवंक, चिंतूंक, रावोंक, आनंद भोगूंक. आनी असले घोटीचे म्हाका खबर आसा आनी तांचे दोनूय बाजूचे जियेल्या. हांव एक व्हडांतली व्हड कामाची गुलाम आसली. आनी कांय वर्सां फाटीं हांवें थारायलें की हांव ते परी जिवची ना म्हूण. आनी खरेंपणी आतां मुद्द्यार पाळी हांवें देवाक म्हटलें वस्तू बदलूंक गरज. आमी हे मनिस्ट्री तोरची पडटली. आनी म्हाका जायतें शिकचें पडलें. हांवें शिकचें पडलें की फकत म्हज्यान लोकांक आदार दिवंक जायना म्हूण. आनी हांवें शिकोंक पडलें की कितल्याय लोकांक तूं आदार दिशी तर कांयच न्हय, कित्याक मिलियनांनी लोक आसात. आनी कोणाकूच फायदो जावचो ना हांवें लोकांक आदार दिवंक हांव म्हजो जीव कोबाक करीत तर. आनीक एक मुखेली वस्त सोत मानी नाका की जेजू मेलो आमचे पासत आनंद दिवंक. ताणें म्हटलें हांव आयलां तुमकां आनंद दिवंक जिवितान आनी तें भरपूर बोतोसोर. आनी हांव सोत मानता म्हजी जबाबदारी म्हूण देवाक म्हाका दिल्या जिविताचो आनंद घेवंक. हांव खरेंच चिंता हांव अशें करिना तर हांव देवा थंय नीट करिना. जर हांवें फकत कामाच केल्यार म्हाका दिसना हें करूंक देवचपणी म्हूण. खरेंपणी हांव चिंता तें करून दर एक मानामेंत मोडटात आनी भलायकीचे सगळे कायदे जे थंय भायर आसात. बरें तुज्यान तुजे वालेरीचे तारकार करूं येता आनी तारकार करूं येता, पूण तुज्यान एकल्यानूच तें बदलूंक जाता. आनी पळय थंयसर पासून परत आमकां जबाबदारी आसा. तुमकां कितल्या जाणांक दिसता चड ऑक्युपायड आसात म्हूण? तुमी कांय जाणां ऑक्युपायड आसली तुमी इतली थोकल्यान हात वयर काडूंक. तुमकां कितल्या जाणांक आयऱ्यान पयरान भायर येता. आमकां सगल्यांक आयऱ्यान पयरान निरासपण येता कित्याक आमकां इतलें सुबेज काम पडटा आनी कितें जाता. आनी तूं जाणूय आमच्यान ती दिसभर सांबाळूंक जाता. आमची कूट तसले ती सांबाळूंक रोचल्या. सगळ्यांनी आयऱ्या पयरान सुटसुटीत जावंक जाय. वो गाडी केन्नाय हाय गियरान घालची पडटा. वो तुका एक ल्हान मोसम येत थोडी सुमाना. तूं जाणूय तुवें तशें कितें करचें पडटा. पूण तुवें करतो जर तें वाडत वचत आनी तूं म्हणशी ती शांतीचो दीस केन्नाय येता जाल्यार थंय प्रश्न उबो जाता. हांव तुमकां सांगता व्हडल्यान आनी स्पश्ट उतरांनी ते एक प्रश्न जर तूं तशें जियेताय जाल्यार आनी तूं ताच्या फारीकपण दितले आयज ना फाल्यां तुजी कूट ताच्या वजनान बीग डोंग लागतली. तूं खुशाल जावपाक ना आनी चड करून खोशी ना तो दुसऱ्या लोकांकूय खुशी करिना. आनी आमी शेकी सगळ्याचेर बोगलां घालतात कित्याक आमी खोशी ना आनी जेन्ना खरेपणी त्या विशीं आमच्यानूच कितें करूं येता. एका मिनिटाक मामा जॉयसाक पळय हांव तुमकां कितें सांगता. सगळीं पळयतात, सगळीं टीव्ही पळयतात ती पळयतात. केस सुकोवपाचें बंद कर, मेकअप घालपाचें बंद कर, रस्तो रांदपाचें बंद करात आनी पळय. जर तूं खोशी ना तर जाल्यार त्या विशीं कितेंय पूर्ण कर. कितले फायदो नासलेले जायत बसोन खोशी ना जावन आनी बोगलान दुसऱ्याचेर घालूंक. त्यो आमच्या जिवितांत बदलोवपा हाडटलो पूण आमचे वयर जादूगिरीची बोड्डी घुंवावन न्हय. तो आमकां कितें करूंक दाखयतलो आनी उपरांत आमी देवाची आज्ञा पाळतोच वस्तू बदलतल्यो. जानवायच्यो पसंती केल्यार आमच्या जिवितांत शांती येता. जानवाय आमच्या सोयरी गोटींनी येस दिता, कामान फायदो येता आनी जोडीची तांकूय सुदरता. ते जियोवपाची दर एक परिस्थितीचेर परिणाम हाडटा. देखून कारणूच ना आमी कित्याक जानवाय प्राप्त करची न्हय. ती कित्याक बायबल सांगता ती संवसारांतली चडूच चड किमतीची वस्त. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.